आमच्या भुरग्यांक जायते त्रास जाताय। मेन म्हणटे जेन्ना आतां आमगे मेन आमकां एक प्रॉपर एक ग्रावंड ना। सो आतां इतली वर्सां जालीं, आतां रिसंटली तेणी लास्ट एका एप्रिला तेणी स्टेटमेंट केल्लें। सो मे एंडिंगा तेणी ग्रावंड स्टार्ट करता म्हूण सांगलेलें, पूण तो आजुनूय स्टार्ट करूंक ना। सो हेजे उपरांत कळ्ळें आमगे भुरग्यांक जें खेळपा मेळटालें तें पर्यंत खेळोंक मेळना। सो एटलिस्ट तेणें आमकां तेन्ना निवळ करून दिल्लो भुरग्यांक एटलिस्ट खेळों तरी मेळोंक जाय आसलेलें। सो आतां इतलीं वर्सां जालीं तो ग्रावंड तेसो दवरला। जो आमगे भुरग्यांचो टॅलंट आहा तो आमगे आंबावली भुरगीं जे आहाय तांकां तो टॅलंट दाखोवपाक मेळना। मेन म्हणटे जोर तर हो ग्रावंड हेच्या पयलीं जाल्लो जाल्यार आमची भुरगीं कितलीं मुखार पावताले आहले। आतां जावं ISL जायते भुरगे खेळोंक पावताले। सो हे ग्रावंडा लागून आमगे जो भुरग्यांलो जो टॅलंट आसा तो तेसो प्रेस जावन उरला आनी तांकां तो टॅलंट दाखोवपाक मेळना। कित्याक बारीक एक टोर्नामेंट करता जाल्यार आमकां प्रॉपर ग्रावंड ना। मेन म्हणटा प्रॉपर एक स्पोर्ट्सा हितूंतल्यान कितें जाता, एक ग्रावंड आसपाक चड गरजेचो। जे मेरेन ग्रावंड तुका आसना, भुरग्यांक खुंयच्या भुरग्यांक एक टॅलंट दाखोवपाक मेळना। खुंयचो एक जावं टोर्नामेंट केलो, अंडर JFA सुद्दां आमच्यान टोर्नामेंट करूं जातालो, पूण आमकां ग्रावंड नासल्या कारणाक लागून आमकां एक अंडर JFA एक टोर्नामेंट करूंक मेळना आनी आमगे जे भुरग्यांक जो टॅलंट दाखोवपाक जाय तो दाखोवपाकूय फुडें वचोंक मेळना। जर तर ग्रावंड आहलो जाल्यार आमची भुरगीं जायते मुखार पावपाचे।